हांगा जे जमले आसात ते वेगवेगळ्या पक्षाचे उरत, BJPचे उरत, काँग्रेसीचे उरत, कोण आम आदमी उरत, खंयच्याय पक्षाचे उरत, पूण जेन्ना भंडाऱ्याचेर अन्याय जाला तेन्ना सगळे आमी एकठांय जाल्ले आसात काणकोणांत। इतल्या खातीर की विरेश बोरकर हो भंडार समाजाचो MLA आनी तेका ज्या प्रमाणे पुलिसांनी उचलून व्हेलो वडीक फरकटत म्हळ्यार दुकरा उडल्या सारको उडून येला, हे आमी सहन करून घेवपाचे आमकां तरी ना। आनी हे हांव फक्त इतलेंच म्हणटा की गोंयचे जे भंडारी आहा आज पर्यंत कोणूच उठलो ना, खंयचोय लिडर उलयल्लो ना, दबावा खाली आसा काय कितें? आमगेल्या कमिटी आहा ऑल गोवा भंडार समाजाची, तेय बी एक शब्द काडनात। हे सगळे दावणी बांदले आसा काय कितें सरकाराच्या? हो एक प्रश्न म्हागेलो आसा। नाजाल्यार आज गोंयाक उजो पेटपा जाय आसलो, कित्याक तो आरजी आसूं नाजाल्यार फारजी आसूं तें आमकां लागना, तो एक भंडारी आनी अशी भंडाऱ्याक वागणूक दिवप ही म्हाका योग्य लागना। म्हण हांव सरकाराचोय निशेध करता आनीक जेणे पुलिसाचोय निशेध करता। कित्याक काय म्हळ्यार अशे भाशेन एक प्रतिनिधी तो गोंयचो, तेका ह्या पद्दतीन व्हरप न्ही। आनी म्हाका दिसता कितें काय म्हळ्यार आयच्या घडीक सगळ्या गोंयच्या भंडाऱ्यांनी एक जावपाची गरज आसा। जेन्ना भंडारी म्हणटा तो कितें आसा, रक्त जे भंडाऱ्याचें उरता न्ही तें सामकें सळसळटा, तेका अन्याय सहन जायना। पूण हे न्हिदून आहा ते भंडारी खरेंच जातीचे भंडारी काय कितें गोंयचे, हे म्हाका प्रश्न आसा म्हागेलो। म्हूण हांव सांगता गोंयचे भंडाऱ्या पयलीं उलो मारता, तुमी सगळीं एकठांय जायात आनीक हेजो निशेध करात आनी सगळीं विरेश बोरकाराक सपोर्ट करात। कित्याक तो एक भंडारी म्हूण, कित्याक भंडारी मेजॉरिटी गोंयांत भंडारी आसा। तुमी खंयच्याय पक्षा उरात, प्रश्न हांव तेजेर उलयना खंयचे पक्ष आसा काय तुमी भंडारी करून फुडें येवन आपल्याली पोळी बांदून घेवपाक सोदता काय कितें? भंडारी गोंयचे लिडर आसा ते, आनी तशें जायत जाल्यार सगळीं भंडाऱ्यांनी ह्या भंडाऱ्याक देख शिकोवपाची गरज आहा। फोडून काडून सकयल ओडीन धाडलो, तेका लागून फर्स्ट ऑफ ऑल हांव जो निशेध करता भंडारी समाजाच्या वतीन, काणकोणच्या भंडारी समाजाच्या वतीन आनी बहुजनाच्या निशेध करता। समाजाचेर हो खरो म्हणल्यार व्हडलो अन्याय, हो व्हडलो अन्याय जाला आमच्या बहुजन समाजाचेर। म्हणटरेर असो अन्याय जावचो न्ही, कित्याक गोंय राज्याच्या उदरगे खातीर विरेश बोरकारान पावल उचललें। गोंय राज्य सांबाळचे खातीर पोर्तुगीजाच्या हेतूंतल्यान आमकां स्वातंत्र्य सैनिकान हें गोंय राज्य मेळोवन दिल्लें, स्वातंत्र्य करून दिल्लें। पूण आयज अशें जाल्लें आसा की सगळें गोंय सामकें काबार जावपाच्या हेचेर पावलां। आमची पिडेक न्ही, मुखाल्ले पिडेक हें बरें जावचे खातीर आयज आमी कितें तरी स्टेप उचलची पडटली आनी आमी आमचो तेंको विरेश बोरकाराक दिवचो पडटलो। कित्याक विरेश बोरकर आपल्या सगळ्या लोकांक उलो मारला आहा, भंडारी समाजाचे सोड बहुजन समाजाच्या आनी बाकीच्याय समाजाच्या खातीर। म्हणटरे आमी गोंय वाचयतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी विरेश बोरकाराक तेंको दिवचो पडटलो। म्हळ्यार आंदोलनांतल्यान आमच्या एक गोंय निर्मीत जाला। गोंयांक जें आयज स्वतंत्र मेळ्ळां तें आंदोलनांतल्यान, आनी त्या आंदोलनांतल्यान आमचो भंडारी पयलो हुतात्मो जालो राया मापारी, आनी त्या राया मापारीच्या पावलाचेर पाऊल दवरून आमच्या भंडारी समाजाचो एक युवा तडफदार आमदार आयज लोकहिता खातीर उपोशणाक बसला। तेजेर उपोशणाक बसपाची पाळी कित्याक आयली? कारण जे 39A TCPचे जे कलम आसा ते रद्द करपा खातीर तेणी आपल्या गांवच्या सगळ्यांक एकठांय करून TCP कार्यालयाक गेलो। आयज सादारण एक बहुजन समाजाच्या खंयच्याय घटकाक एक 300 मिटर जर जमीन घेतलो जाल्यार महत प्रयत्न करून तेका ती मेळना। पण जे दिल्लीवाले एका रातयाक येवन कितलीशीच लाख चौरस मिटर जमीन आपल्या घशांत घालतात आनी ते कशें चल्लां तेचेर बंदी येवची ह्या एका कारणाक लागून आमचो युवा आमदार विरेश बोरकार मुखार गेल्लो। पूण त्या थंय आंदोलनाक तेंच्या हेजिटेशनाक एक अशी रूप दिलें की दुकराक जशें ओडटात तशें। कालच एक पेपराचेर बातमी आयिल्ली की कोणी तरी पिकपीक दुकराक घालून व्हेलें म्हणून ताचेर एक्शन जाली। पण ह्या आमदाराक
वडीत फडफडी ते पोलीस व्हरतात हो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाला पण त्या पोलिसाचेर कोणीच एक्शन घेतली ना. हांव एक काणकोणकार म्हण एक मनीस म्हण जी कृती त्या पोलिसांनी केली त्या कृतीचो निशेध पयली करता आणि सरकाराक विनंती करता की एका इलेक्टेड मेंबराक अशी जर तुम्ही ख्यास्त दितात, अशी जर तेची परिस्थिती करतात जाल्यार काणकोणच्या गोंयच्या एक सर्वसामान्य मनशाक नागरिकाक तुम्ही कशी अवतिकाय हाडटले. म्हण पयली हांव ह्या कृतीचो निशेध करता आणि सरकाराक तेंचेर तुम्ही एक्शन घेवची अशी ह्या कृतींतल्यान विनंती करता. काल एक सांगपाक बरें दिसता की आमचो माननीय चीफ मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत, आमचो समाजाचो लिडर आनी मंत्री सुभाष शिरोडकर हे वॉर फिल्डार वचून तेंचे कडेन उलोवणी केल्ली आसा. एक पॉझिटिव्ह स्टेप आयिल्लें आसा. आमी आशा करया की ही शिश्ताई बरे भाशेन सामंजस्यतान सफल जावची आनी सगळ्याचें बरें जावचें. हय आतां पोलिसेचे आमी काणकोण पुलीस स्टेशनार आमी वचून एक कंप्लेंट दितले की ज्या पुलिशेन ज्या PIन कोणी तेका विरेश बोरकराक जो ओडून हाडला फरफटीर तेजेर एक्शन घेवन तेका बेगीच्या बेगी टर्मिनेशन तेजेर हें करचें, तेका टर्मिनेट करचें म्हण आमी मागतात.